आता तुवें टुरिजमाचेर यो, टुरिजम देंवला म्हण सांगलें जाल्यार तुजेर FIR जाता. दिस इज अ सायन ऑफ इंटॉलरन्स. Debate, show your records. Tourism minister has come out with some records today, very belated. You have to be straight on the toes. बाबा आपण इतले आयले, तो म्हणटा टुरिजम वाडला आसतलो एक्सपोजिशना खातीर. एक मंत्र्यान सांगला की 75 lakhs to 80 lakhs लोक आयले म्हणून. 80 lakhs इज अ लॉट ऑफ पीपल. सो बिकॉज ऑफ द एक्सपोजिशन तुका आयिल्ले आसत, एक जावंक शकता. दुसरें अशें आसूंक शकता की आयल्या ते लो ग्रेड टुरिजम सारखे फक्त आयल्या नंबरूच जाल्या, पूण कांय जावंक ना. अमिताभ कांत म्हणटा तो नीती आयोगाचो चेअरमॅन आशिल्लो आनी जो आज शेर्पा आसा प्रधानमंत्र्याचो, आनी चेंबर ऑफ कॉमर्सान थंय सांगलें, वाय डू यू वॉन्ट 5 million टुरिस्ट, हॅव 50,000 हाय स्पेंडींग मंथ्स, इट्स बेटर दॅन हॅव्हिंग 5 million टुरिस्ट. सो तो कोणाक सांगता? ताजेर FIR करपाची गरज आहा? मागीर टूल किट म्हणटा तो इजी पार्ट ऑफ द टूल किट. सो माय पॉयंट इज, गोंयची दुर्दशा जी जावपाक लागल्या ती पॉयंट आउट करप हें आमचें कर्तव्य जाता, आनी सरकारान तें आयकून करेक्टीव मेजर्स घेवप. गव्हर्नन्स इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस. चुकता जाल्यार सुदरूंक जाय. हें जर सरकार करपाक तयार ना, आनी सरकार जर एक हवा करून मिडिया मॅनेज करून एक जो कितें तरी एक नवेंच डायवर्जनरी टॅक्टीक हाडटा, टूल किट बींग द लेटेस्ट वन. I think managing the media and creating a diversion is the biggest toolkit which we are suffering from at the present moment. And we have to be very, very conscious and aware and alert about these type of toolkits, where the burning issues of the state are being systematically diverted. People's attention is being taken to some small things like what is happening in the rest of India. Ki guy safe na, कोणे दवरना safe करपाक? तुमचे स्ट्रे कॅटल मॅनेजमेंट पॉलिसी खंय आहा? म्हजे कडेन फॅक्ट्स आहा की स्ट्रे कॅटल मॅनेजमेंट पॉलिसीन स्कॅम चालू आहा. आय कॅन शो इट ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस. बरें, फ्लोर ऑफ द हाऊस करतलो जाल्यार एक दिसाची सेशन केलां. सो लोकशाही हत्या कोण करता? 33 लोक आसून तुम्ही भितात कित्याक? 33 लोकांची रुलींग पार्टी आहा आनी तुमी एक सादे प्रश्नांक तुमी भितात, लिपून रावतात आनी टेक्निकॅलिटी घेवन एक दिसाचें सेशन करतात. हें लज हाची परस व्हडली कांय ना. सो म्हाका दिसता एक गोंयकार जो एक सोशियो पॉलिटिकली कॉन्शियस आनी अलर्ट आनी जागृत गोंयकार जो आज मेरेन इतिहास आहा गोंयकाराचो, तो इतिहास परतो करप हें गोंयकाराचें कर्तव्य जाता. आनी वीच इज वाय गोवा इज डिव्हलपिंग नॉट फॉर द बेटर बट फॉर द वर्स. गोवा इज बिकमिंग येट अनदर मेट्रोपोलीस which does not have its distinct identity. हें जावंक शकता. हें जावचें न्ही जाल्यार गोंयकारांनी आपलें असर्शन करचें पडटलें की आमकां हें जाय आनी आमकां हें नाका. फॉर एग्जाम्पल, कोलसो आनी टुरिजम कॅनॉट को एक्झिस्ट. इफ यू वॉन्ट टू ब्रिंग अप टुरिजम, यू विल हॅव टू मेक डू अवे विथ कोल. You will have to not make Goa a corridor.